पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वात मानता देवाक स्वय पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पितुमेच्या रुशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तेच्या एकल्यास पुताक आमच्या सोम्या तो पळय आत्म्यावी गो समावलो आमकां मोरयताय सोलमलो वासपताक तेणें कोस असले ताका उसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पेलो तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसेसा मेळांतलो जिवन जालो स्वर्गार सोडलो तर पळयता देवाच्या उज्याक बसला तुवें जॉयने मेनेंची मुस्तुमी करूंक येतलो पद्मांता पुयातेम्यांक हातुले पयस सोबेक भक्तांचा एकतार पातकाचे बक्षोने पुरीचें जेवण पोन सासणांचें जिवीत आमेन. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन मुरलेले सोरेस्पो देतायसा उसरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुरलेले सोरेस्पो देतायसा उसरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुरलेले सोरेस्पो देतायसा उसरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां आनी सदां काळ आमेन. मोगाच्यानो आमच्या समाजान नदर मारल्यार सभा तरेचे समाजीक वायट पसरलोले दिसती आनी दिसान दीस हें वायट वाडत वेता. देखीक गरिबी बेकारपण उणें जेवण झुजाच्या हातयारांचो उपयोग मनशाच्या हक्कांच्यो दिवेस करप हें वायट आमी पळयतांव. मनीसपण सोडून पावलां अशें दिसता. आपल्या बापाचो वावर ह्या संवसारान करतना गरिबांचेर भायरोलेल्यांचेर आनी गोरजिवंतांचेर जाल्लोले अनितीचेर ह्या जेजू कोश्ट मरण सोंसूंक पर्यान पोतिकेन झुजलो. कालापोती क्रिस्ती भोक्ती करूंक आयल्यान ताच्या परमोने संवसारांतल्यो ह्यो संकश्टांच्यो परिस्थिती आंकवार मारये सोशी घालता. तिणें त्यो आपल्या पुता जेजू सोशी पावोवंक आनी तिणें त्यो उण्यो करूंक बदलूंक आमचे पासत विनोती करूंक ह्या तेसान मागुया. ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाची मांडावळ कोता मैकावाडो नोत आनी सात समुदाय भाग घेवन आंकवार मारयेन ह्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूंक देवाची मजत तांकां मागुया. पयलो मिस्तेर दुखीचो गोठ आपले कोस सुरू जावचे आदीं जेस्तेमानी मोल्ल्यान जेजू मागणें कोता आनी मरणाच्या आकांताक सापडोन ताचो घाम रोगताच्या थेंब्या वरवीं दोनीर घोळटा. देवाचें उतर. आनी मातसो फुडें वचून तो दोनीर पडलो आनी हो वेल जाता जाल्यार आपणा तावन पयस वचूंक म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आबा बापा तुज्यान कितेंय करूंक जाता. हें पात म्हजे थंय पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय तुका जाय तशें जावं दी. नियाळटाव आनी मागताव ह्या समाजीक प्रस्नां खातीर भेदभाव. मागणें. मोगलामाय तरेच्या भेदभावांक लागून कश्टावतात तांच्या बरेपण तुज्या पुता भाशेन कोस सोंसूंक आमकां कुरपा दी. जातीकातीक संस्कृतायेक भाशेक आनी लिंगाक लागून समाजान भायरताव तांकां आपणावंक आमकां आदार कर. आनी आमी सोगूत पयलीं मनीस आनी ज्या देवान आमकां रोसल्यान तोय आमकां एकसारकी लेखता म्हूण आमच्या मनान घाल. आनी असल्या भेदभावा आड आमी उबी रावूंक आमकां बोल आनी गोठाय
तुझ्या पुता लागी मागून घे. आमच्या अपा सर्गीच्या नाम पवित्र सांग, तुझ्या रायस आमकां येवंक, तुजी कशी सर्गांत तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसवतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकयल्या मोक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोयमापाक पुताक आनी पळयता तुम्यांक आतां आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. आमच्या जेजू बोगोस आमकां देव आमकां निवार आमकां एककोणाचे उजेडली, ओ सगळ्या सगळ्या तुम्यांक मदीं करून बोकून पोचता. गरज आसली. दुसरो मिस्तेर जेजूक पिलाताच्या रास आग्न्यान व्हेलो आनी एका खांब्याक बांदून ताचेर झरमोन मारलें. देवाचें उतर. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर झरमोन मारूंक लायलें. नियालता आनी मागता ह्या समाजीक प्रस्ना खातीर भ्रश्टाचार. मागणें. मोगलमाय, तुज्या पुता लागीं आमचे पासत विनोती कर आनी समाजान राजकीय समाजीक वावराच्यो आनी विज्ञानीक बांदावली भ्रश्टाचारा मेकल्यो करूंक आमच्या फुडाऱ्यांक आदार दी. सगल्या तरेची उणीत नोपयत जावचे खातीर पवित्र सोबेक आदिवासी परदेसी आनी सृश्टीची निगा घेवंक मजत कर आनी भ्रश्टाचारा वरवीं गरिबांचे हाल जातात ताचे पासत आमी दर एकल्यान आमच्या लागीं घडटा तें करूंक तुजें बोल आनी घोटाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमच्या पासगीच्या नांव पवित्र सांग, चेहराय आमकां येवंक कशी सर्गांत तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसवतो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमची चुकयल्या मोक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसो. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो ते तायसा
उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atanyam Cha Manacha Valarame. Naman mure gupe mulele surespo tetaisa उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atanyam Cha Manacha Valarame. Naman mure gupe mulele surespo tetaisa उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atanyam Cha Manacha Valarame. Naman mure gupe mulele surespo tetaisa उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atanyam Cha Manacha Valarame. Naman mure gupe mulele surespo tetaisa उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atanyam Cha Manacha Valarame. Naman mure gupe mulele surespo tetaisa उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atanyam Cha Manacha Valarame. Naman mure gupe mulele surespo tetaisa उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atanyam Cha Manacha Valarame. महिमा पाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक Ati Atani Sada Sadakal, Amen. म्हणजे जेजू बगूस आमकां नेवरामकां शंकरल्या उज्यांतली हो सगळ्या सोल्यांतल्या मदीं करून गोंयचो आतां. तिसरो गूट शिपायांनी कांटाचो एक मुकूट विंगलो आनी जेजूच्या माथ्यार घालो आनी ताचेर थापटां मारून हिपी उडोवन ताच्यो मस्कुऱ्यो केल्यो. देवाचें उतर. ताका एक जांबलें आवरण घालें आनी कांटाचो एक मुकूट विणून तो ताच्या माथ्यार घालो आनी ते ताका असो नोमान करूंक लागले. नोमान तुका जुदेवांच्या राजा. प्रदूशण मागणें मोगालमाय जमीन उदक आनी वाऱ्याच्या प्रदुशणा वरवीं वायट जातोल्यांचेर आमची दिश्ट घालून आमकां आदार दी. माय हे आनी फुडले पिणकेचेर प्रदुशणा वरवीं जातोले निसणटोन आमी समजून घेवंक आमकां मजत कर आनी ताचे आड गरज ते उपाय आमी घेवंक आमकां बोल आनी गोठाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमच्या पासगेच्या तुवें नांव पवित्र सांग. तुवें रायस आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपे मोलेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atane Amcha Manacha Valarame. नमान मुरे कृपे मोलेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atane Amcha Manacha Valarame. नमान मुरे कृपे मोलेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atane Amcha Manacha Valarame. नमान मुरे कृपे मोलेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atane Amcha Manacha Valarame. नमान मुरे कृपे मोलेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atane Amcha Manacha Valarame. नमान मुरे कृपे मोलेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu. Bhagyan Maria, Davache Mae, Ambhavya Kativ Nadikor, Atane Amcha Manacha Valarame. नमान मुरे कृपे मोलेले सोरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच Jesu.
Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे क्वेन बोलेले सोयस पोद तायसा उसरे मदें तु सोदो आणि सोदो चो पुचेसु Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे क्वेन बोलेले सोयस पोद तायसा उसरे मदें तु सोदो आणि सोदो चो पुचेसु Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे क्वेन बोलेले सोयस पोद तायसा उसरे मदें तु सोदो आणि सोदो चो पुचेसु Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय मापाक पुताक आणि पुता तेम्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. म्हणजे येसू बगो साबका नेवरामका नेरामका एमकोणाच्या उज्यांतली वसगा वसगा सगळ्या सगळ्यांत मदी करून करून चोकरोस गोच्यो आसल्या. जेजूची केबळा केल्या उपरांत ताका कुर्सार खिलावन घेवन गेले आनी तो आपलो खोरीस घेवन कोट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचून गेले. देवाचें उतर. ताच्या फाटल्यान लोकांच्यो आनी तशेंच ताच्यो पासत रडून ऊंच ताल्ल्यान विलाप कोत्तल्यो बायलांची व्हडली उरपूस चलताली. तेन्ना ताचे वाटेन वळोन जेजून म्हणलें, जेरुजाल्याच्या धुवानो, म्हजे खातीर रडू नाकात, पूण तुमच्या खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. नियालतां आनी मागतां ह्या समाजीक प्रस्ना खातीर, अस्तोरांचेर आनी भुरग्यांचेर जुलूम. जेजूचेर जर्मोन मारतूस आनी कांट्याचो मुकूट घाल्ल्या उपरांत जेरुजाल्या थावन कालवा दोंगरार पर्यान वचूंक तांच्या खांदार खुरीस घालतात. मागणे. मोगलमाय, अस्तोरांचेर आनी भुरग्यांचेर मनीसपणाक मान दिवंक आमकां करपा माग. ह्या संवसारांत जुलूम सोंसतल्या अस्तोऱ्यांक आनी भुरग्यांक आमी आदार दिवंक आनी तांची सेवा करूंक आनी असल्यो अस्तोऱ्यांचेर आनी भुरग्यांचेर जुलूम जाता ताचेर आड आमी उबी रावूंक आमकां बोल आनी गोठाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमच्या पासच्या नांव पवित्र सांग, तुजें रायस आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दालें पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू
Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. Naman mureg be molele sorespo detaisa osre moden tu sodo ani sodo tu so puchesu. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. Moima pa putak ani poita timya. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Amunje Jesu bogo samka niramka emkanya ujatli wasaga salyatpya udikuran bochuata. कट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतच जेजूक दोगा चोरांमध्ये खुरसार मारलो. देवाचें उतर. पूण जेजूशी पावतच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक भालो घेवन ताची कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें खाशा पोलेलें ताणेंच तुमी भावात दोचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खोरी आनी आपूण सोत उलयता म्हूण तो जाणो. नियालतांव आनी मागतांव ह्या समाजीक प्रस्ना खातीर जिवीत विस्तारपी वागणूक मागणें. मोगलमाय जल्मा ते मोरो पर्यंत सगळे तरेचे जिवीत पवित्र म्हूण लेखूंक आनी सगळे रचनेक आमी मान दिवंक आमकां आदार दी. व्यक्तीक कसो तशेंच सरकारीक वावुरचे आनी समुदायांची वांगडी कशी जिवीत सांबाळटली आनी सगळे रचनेचो आनी जिविताचो मान राखतली आमी जावं. आनी आमी सदांच असलें जिवीत विस्तारपी वागणूक दवरूंक आमकां बोल आनी गोठाय तुज्या पुता लागीं मागून घे. आमच्या पासर्गीच्या चे नांव पवित्र ते रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसवो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मुरे गुपे मुलेले सुरेस्पो ते तायसा उसरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. Bagian Maria dawace mai, आम्हा पियागा देवना तिकोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. मोयमापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओम जेजू बोगोस आमकां निरामकां
एमकांतल्या उज्यांतली व सगळ्या सोल्यांत प्यांक उदीक करून गोच्यो आतां नमान राणे काकुदेचे माये तुसके आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो आमी पोदेशी येवची बारका तुका उलो माता ह्या दुखाच्या गोडान तुसका सुरून दोन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दोळ्याचे दिनी तुजी काकुदेची नदर घाल तू कोनवाले आनी मोगाल तुलो बांकवार मोरे ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय उजायचे राणे आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक शेवटाचे मागणे मोगला बापा संवसाराच्या सोडमुने पासत तुजो एकलोच पूत जेजू कोश्ट मरोन सोसूंक पर्यान पोतिकेन ओनितीचेर झुजलो हो विशय मनान दवरून देसाच्या दुखाच्या गुटांचेर नियाल करून आंकवार मारये वरवीं संवसारांतल्यो ह्यो संकश्टांच्यो परिस्थिती आमी तुजे सोशी दवरल्यात तुवें त्यो उण्यो करूंक बदलूंक तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलूंक धिरान आनी बोलान ह्या समाजीक प्रस्नां खातीर आमी वावरूंक तुजी प्रेरणा आमकां दी तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. Eklosam so mi, ekutam so babo, ekutam so baute, eklosam so dilban. Chaban pasang Soli ko giao chân Am kapon nardan De ko namin gaitan Eklot samso so mi ikutam sombabo, ikutam sombote, eklosam sombilbo. मोगल बाबरी आमी पयले नोवेन आमच्या पात्रोनाचे सुरू करता आनी आयज आमचे मदीं फादर एलिस्टन वाज हो गांवान रायतूरचो पूण आमची सिनारींत आसा धाकटे सिनारींत तुवें प्रिफेक्ट कसो वावरता आनीक गेल्ल्या वर्साक ताणें जुनाचे म्हयन्यांत पाद्रीपणाची मागणी घेतली तर ताका आमी येवकार दिता हे पयले नोवेन आयच्या दिसाक तो भेटितलो देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेली सांज आवडयता. आयज पयलो दीस नोवेनाचो आनी आयजचो सेवाधर्मीक विशय जावन आसा सोत मानता देवाक सोर पत्वेदार बापाक. सोत मानता म्हणूंक आनी आमच्या सोर पत्वेदार बापाक वळखूंक आमचे मुलावी दोतोरणी वरवीं आमी ल्हान आसतना शिकल्या. देव बाप आमचो मोगाल बापूय, तोच ओरोंब आनी शेवट. सोर सोगतांचो राजा तो, देखून सगले खालतिकायेन, ल्हानविकायेन आनी भावार्थान हें सोत आमी उचारता. जेन्ना आमचेर वायट पिडा कोश्ट आकांत येता तेन्ना स्वर्गीचो बाप आपली ओसोकताय दाखयना, पूण आपले पोदवेचेर जोईत वता. एक गाज गडगडो आनी जोगलावणे मारता तेन्ना तांकां कोण बोन करीत? एक भिरांकूळ वारो सुट्टा आनी भुंयचेर तशेंच दर्यांत वादोळ मोड सुरू जाता, तांकां कोण मना करीत? आयज आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस हे महामारीचे पिडेक सांपडून उचांबोळ जाला. ह्या घुस्पोगोंडोलांतले कोण निवारीत? फकत एकलोच सोर पत्वेदार देव बाप, आमचो मोगाल बापूय. ताची पदवी वळखून ताका खालती रावूंक आनी भावार्थान ताका सोत मानूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया. आयज आमचो आदलो आर्च बिशप एमिरेटस राहुल गोन्साल्वीस आपलो 90 आनी 4थो वाडदीस समोरुमता. ताच्या जिविता पासत देवाक दिनवासुया. देवाक दिनवासतना ह्या दिसांनी तो हॉस्पिटलांत आपलो इलाज घेता. देवान ताका बेगीनूच बरो करूंक ताचेय पासत मागुया. म्हळ्यार बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमच्या सोर पदवेदार देवाचेर बावार दवरूंक वो सोत मानूंक आमी चुकला. तर ह्या वेळार सगल्या पातकांचो उगडास करून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. काळजांत धांवन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. तुपातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवीदार दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार तुजी गरज देवा मुखार दवर. सर्वेस्परा तुवें बासायलोल्या सुरवण्णाराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर बागेवंत जोआक तुवें उपजयलोय. आमचे आदले फातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सुरवण्णारा जेजूचो सगल्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तो करो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी रासवोट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेस जेत्रो आपल्या सासूपायचो हिंड राखतालो. हो मिदियोनाचो यादनीक आसलो. एकदां ताणें आपल्या हिंडाक अरोण्याच्या पयशिल्ल्या भागान व्हेलो आनी ओरेब ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सोरेस्पोराचो दूत एका जिरकुटांतल्यान एका उज्याच्या आकट्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो. जिरकुटाक उजो पेटलोलो पूण ते लासो नासले. मोइजेसान म्हणलें, हें कसलें दर्शण आनी तें जिरकूट कित्याक लासोना तें हांव वचून पळयतलों. मोइजेस तें पळोवन लागीं सरता तो सोरेस्पोरान पळयलो आनी जिरकुटा मदें रावून म्हणलें, मोइजेस, मोइजेस. मोइजेसान जाप दिली, हो पडले आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय. तुज्या पांयाच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोइजेसान आपले मुखामळ धांपले, कित्याक तो देवाक पळोवन भियेतालो. आनी सोरेस्पोरान म्हणलें, इजिप्तान म्हजे पोरजे दोलदीरपण हांवें पळयलां. गुलामशाय चलयता ताच्या हातांतली मूख जावच्याक तिणें म्हाका उलो मारलो तो हांवें आयकलो. पळय ताच्या कोश्टां दोगदांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडूंक हांव आयलां आनी त्या देसांतली भायर काडूंक दूद आनी म्होंव व्हांवता तसल्या एका सुकेस आनी विशाल देसान म्हणजे कनानेटाच्या, हितीताच्या, आमोरिताच्या, पेरिजीच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसीतांच्या देसान तिका हाडूंक हांवें येवजिल्या. इस्रायलाच्या पुता धुवांची भोब म्हजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्तकारां तांकां कशीं कोश्टायतात तें हांवें पळयलां. तर हे इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फारोशी धाडटां. मोइजेसान देवाक म्हणलें, फारोशी वचूंक आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? सोरेस्पोरान म्हणलें, हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी हांवें तुका धाडला म्हूण वळखून ही खुनां तुवें पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटोच ह्या दोंगरार तुमी देवाक बुजतल्यात. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. जबाब. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सोरेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेन म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. म्हज्या ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सोरेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रोचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगलें. जबाब. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. सोरेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. धुमाळो भोगतल्यां खातीर तो नीत कोत्ता. भुकेलोल्यांक तो गिरास दिता. पैद्यांच्यो सांकल्यो सोरेस्पोर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पोराची स्तुती कर. सोरेस्पोर कुड्यांचे दोळे उगडटा. बागोलोल्यांक नीट उबी कोत्ता.
सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्गो परमणी जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच दोनी, आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी आसा ती ही, तुजो मोग करता तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेवन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताची बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान आनी सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस उदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज तावन हे आमचे फिगुर्जींत आमी जुआंव बावतिस्ताची नोवेना ओ परबेची तयारी सुरू करता. ओ आयज पयलें नोवेन आनी ह्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन सोत मानता हे आमचे भावार्थाचे उच्चारणेचेर आमी नियाळ करतल्या. आनी आयच्या ह्या पयल्या दिसाक आमच्या नोवेनाचो विशय ह्या सोत मानता हे भावार्थाची उच्चारणेची पयलींच उतरां. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक. हो विशय नियाळटना आनी हे आतां चलता ती परिस्थितीचेर नियाळ करतना देव कोऱ्यांनीच पदवेदार गाय हो प्रस्न जायत्या जाणांच्या मनांत येता. देव पदवेदार जाल्यार आयज पासून हो संवसार कित्याक इतलो तेंप हे पिडेंत कोश्टवता गाय. अशेंच एक तरणाटो ताच्याय जिवितांत हो प्रस्न उप्रासलो. कित्याक गाय हो तरणाटो परदेसांत आसलो. एकलोच पूत आपले आवय बापायचो. थोड्याच तेंपान डिसेंबराच्या म्हयन्यांत ताचें काजार आसलें. ह्या डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आनी खेरीत भाशेन आपल्या लग्नाची तयारी उमेदीन करतालो. एकलोच पूत म्हणटोच आपल्या आवय बापायचो दर दिसाक खंय आपली मामी डॅडीक फोन करून खबर तांची घे. आनी एक दीस खंय देरेफेंत फाटल्या दिसांनी ताचे आवय बापूयचो ताका फोन येवंक ना. त्या पासत ताणें खंय तांचे सेजानीक फोन केलो आनी विचारल्यार कळून आयलें की दोगांय ताची मामी डॅडी खंय हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लीं
कोविड जाल्ल्या खातीर. आनी ह्या वेळार खूब निराशी जालो. कितें करचें ताका कांयच गमना. आपूण आसलो जाल्यार कितलें बरें जावपाचें, कितें तरी करूंक पावपाचो म्हजे मामी डॅडी पासत. आनी हे भाशेन निराशी आसतनाच दुसऱ्या दिसा हूंय रोखडोच ताका फोन आयलो की ताची मामी हो संवसार सोडून गेली म्हणून. खूब रडलो. आपले मामीक निमाणें पळोवंक पासून मेळूंक ना म्हणून निराशी जालो. आनी ह्या वेळार जायतो प्रयत्न ताणें केलो परतून गोंयांत येवंक, पूण मेळूंक ना. आनी थोड्याच तेंपान आपले डॅडीक तरी पळोवंक, ताका साल्वार करूंक कशेय भाशेन 1 म्हयन्या उपरांत तो आयलो. आनी तेन्ना पासून ताचो डॅडी हॉस्पिटलांतूच आसलो. आनी उपरांत हूंय 2 दिसांनी ताचो डॅडी सोंपून गेलो. केदें व्हडलें दूख ह्या तरणाट्या भुरग्याच्या जिवितांत. लग्नाची तयारी करतालो. डिसेंबरांत लग्न आसलें. आवय बापूयचें मरण हे कोवीड पिडेक लागून. आनी ह्या वेळार हो भुरगो किरीत भाशेन देवाक शिणटा. आयज देव तूं पदवेदार म्हणटा जाल्यार तुजी पदवी खंय गेली? कितलो भावार्थ म्हजे मामी डॅडीक तुजेर आसलो. 2 दिसाक मागणें करताली. हांव पासून म्हज्या जिवितान इतलें मागणें करिनासलो, पूण म्हजी मामी डॅडी करताली. जाल्यार खंय आसलो थंय न्हिदून? हे भाशेन जायतो देवाक आयज पासून हो तरणाटो शिणटा. मोगाळ भाव भयणीनो, असली परिस्थिती जायत्या जाणांच्या जिवितान आयज उप्रासल्या. घोडे आमचीच घरचीं, आमची इश्टां मित्रां, आमची शेजारी, आमची सोयरीं, आमची लागशिल्लीं आयज हे कोवीड पिडेक लागून मरून गेल्या. कितलें दूख जायत्या जाणांक भोगलां आनी जालां. ह्या वेळार जायत्या जाणांनी घोड्या देवाक शिणटात. घोड्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, देव तूं न्हिदला, तूं खंय आसा? देव मेलो गाय अशें गाय थोड्यांनी म्हणलां आसतलें. मोगाळ भाव भयणीनो, असले परिस्थितीन आयचो विशय, आयचें देवाचें उतर आमकां कसलो संदेश दिता गाय? आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी थंय आमकां देव केरीत भाशेन मोइसेसाक जिलकुटांत भेटूंक उज्याच्या रुपान येता तें आमी पळयता. आनी उपरांत देव इस्रायल हो पुस्तक बरयणार इस्रायल पोरचेची खबर सांगता. 400 वर्सां ही इस्रायल पोरसां इजिप्ताच्या हातांतल्यान कोश्टवली. कितले गुलामपण, कितले कोश्ट तिणें सोडले. आनी 400 वर्सां उपरांत देव मोइसेसाक धाडटा. आनी मोइसेसाक पयले सुवातेर सांगता, हांव जाणा म्हजी पोरसां कोश्टवता ती. म्हाका खबर आसा म्हजी पोरसां कोश्टवता ती. हांवें तिचो ताळो आयकला आनी त्या पासत हांव तुका धाडटा तांकां सोडूंक. आनी हे भाशेन मोइसेसा वरवीं आपली पोरचेक देव सोडयता. जाल्यार आमचो देव आमकां हे पिडेंतली सोडोवचो ना गाय. आमचो देव मोगाळ न्हू गाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां केरीत भाशेन खंयची व्हडली आज्ञा गाय म्हूण विचारूंक एकलो येता. आनी तेन्ना देव सांगता, जेजू सांगता, सगल्या तुज्या काळजान, मनान आनी बळान देवाचो मोग कर. एके भाशेन ताका स्वत मान. आनी ह्या वाचपा आदी आमी पळयल्यार तांचे मदें एक भासाभास जाली. थोडे साधुकी येयल्ले आनी जेजूक विचारताले पुनर्जीवनपण कितें कसलें. आनी ह्या वेळार पुनर्जीवनपणान एक प्रश्न ते घेवन आयिल्ले. एक बायल तर संवसारांत 7 जाणां लागीं लग्न जाली जाल्यार पुनर्जीवन जाताना ती कोणाची बायल जातली हे भाशेन प्रश्न जेजू फुड्यान घेवन आयिल्ले. तेन्ना जेजू तांच्या तोंडार मारता, तुमी देवाची पदवी नोको. आनी तांकां सांगता, थंय सगले आमी देवदूत कशीं आसतल्यो. आनी उपरांत निमाणी जेजू तांकां म्हणटलो, हांव देव
जिव्याचो देव मेलोल्यांचो न्हू. तर एके भाशेन देव आमच्या सांगाता आसा, आमचे सोवे आसा म्हूण हें आमकां उगडेंपण करता. आनी अशें आसतना आयज आमच्या जिविताक कितें घेवन वेदेल्या 3 सुचना तुमचे मुखार दवरता. आनी हे 3 सुचना एस हे अक्षरान सुरू जाता. पयली सुचना आमच्या जिविताक घेवया, सोत मानुया. देवाचेर खोल भावार्थ आमचो आसूं दी. जिवितांत कितलेय गोश्टी आमकां सांडलेलो कसो दिसो देवान, पूण देवाचेर आमी केन्नाच आमचो भावार्थ हालोवचो न्हय. देर इज नथींग दॅट गॉड कॅनॉट डू. देवाच्यान जायना तें कांयच ना आमच्या जिवितांत. तर हो सदांच आमचो भावार्थ देवाचेर आसूं दी. सोत मानुया. कितलेय जिवितांत कोश्ट येवं, कितलेय जिवितांत दूख येवं, देवाचेर आमचो भावार्थ केन्नाच हालचो न्हय. सदांच देवाक चिटकून रावया, आमचो भावार्थ दवरुया. दुसरी एस गुणायता, सोंसुया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां कोश्ट म्हणल्यार रोखडेंच नाका जाता. कोणाकूय आमकां जिवितांत कोश्ट सोंसूंक नाका. पूण आमचो देव जेजू आमकां म्हणटा, म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार घेवन ये तुजो कुरीस म्हज्या फाटल्यान. एके भाशेन क्रिस्ती धर्म म्हणल्यार सोंसपाचो. क्रिस्ती धर्मांत कोश्टा वेळे जिवीत ना. मोगाळ भाव भयणीनो, एक बापूय फाटीं म्हाका सांगो, हांवें जिवितांत म्हजे जायते कोश्ट सोंसले. जावं वावर जायतो केलो, शेतांत काम केलें आनी हेर जायतो वावर केलो, आनी हांव कोश्टान आयज जिवितांत उबो आसा. आनी पूण म्हज्या भुरग्याक हांवें केन्नाच इल्ले पासून मात पासून कोश्ट दिवंक नात. ते पासत आयज घुड्या म्हजो भुरगो कांय काम करूंक सोदिना. फकत हांव हाडटा तें जेवता आनी खाता पियेता, कांयच काम करूंक सोदिना. मोगाळ भाव भयणी, जायते फावटी हेच भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक करता. आमी आमच्या जिवितांत आवय बापूय कशी जायते कोश्ट सोंसता, पूण आमच्या भुरग्यांक मात पसून कोश्ट सोंसूंक दिना. पूण आमचो धर्म वेगळोच. आमचो धर्म, आमचो जेजू आमकां सोंसूंक आपयता, कोश्ट अणभवूंक आपयता. आनी कोश्ट अणभवतात ताचो फळ भोगूंकूय आनी तो आमकां दितलो म्हूण जेजू सांगता. तर दुसरे सुवातेर सोंसुया. आनी तिसरी आनी निमाणी एस गुणायता, सांगात अणभवया. देवाचो सांगात तुज्या जिवितांत सदांच अणभव. कितलेय वायट तुज्या जिवितांत येवं, देव तुका सांडना. तर देवाचो सांगात तुज्या जिवितांत सदांच आसा म्हणून भावार्थ धर. आनी हेच करून बापाची कृपा आमकां जुआंव बावतिस्ताचे विणवणेन वागुया. खऱ्यांनीच ताच्या जिवितांत ताणें अणभवलें की देव सोर पदवीदार. जेन्ना जाकारियास आनी इलिझाबेथ जाणटी पिरायेर पावलेली, ही पिरायेर चडशे आमी आमचे निमाणे दीस फोंडांत वचपाचे मेजता. ही पिरायेर देव आपली पदवी तांचे सवें दाखयता आनी जुआंव बावतीस हाची ताका देणें दिता. तर ताचीच विणवणेन, ताचीच मजत मागून आमी देवाचेर भावार्थ दवरूंक, देवाची पदवी आमच्या जिवितांत अणभवूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. सोगलीं उबी रावन आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. सोर पदवीदार आमचो देव आनी ताची पदवी उमेद. हे स्वताचो फोल कसो सुखा दुखान खऱ्या भावार्थाची गोवाय आमी दिवंक भाग्यवंत जुआंव बावतिस्ताक फुडें घालून आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, आमचे मोगे आयकून घे बापा. आमच्या भुरग्यापणार मुलावी दोतून आमच्या वडिलांनी आमकां शिकयल्या. ताणें आमकां भावार्थाची ओळख दिल्या आनी तेच बरोबर ताणें आमची जबाबदारीन सेवा केल्या. आतां ती म्हातारी जाल्यांत
ह्या वेळार ताचे थंय आमी सोंसणीकायेन वागून ताची मोगान सेवा करूंक भाग्यवान जुआंव बावतिस्ताक फुडें घालून आमकां आयती कालीज मोन बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मोगे बाबा. ह्याही वर्सा कोवीड पिडेचे विशय सापडलेल्यांक कोवीड मेडिसीन किट्स व ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर्स ना जावन आनी पिडेवंताचो परामर्श सारको ना जावन लाखांनी लोक सोंपलो. हे दुसरे ल्हार बेगीनूच पिकोवणी आनी मेल्लोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मोगे बाबा. आयज ह्या नोवेनाची सेवाधर्मीक मांडावळ करतल्या सेंट बार्नाबास आनी सेंट लूक मोयकावाडो नॉर्थ आनी सावथ समुदायाच्या वांगड्यांनी आडकुलींक सांपडलेल्या तशेंच पिडेत आसलोले सोवे आपले सोंपता तसले कारभारीपण चलोवंक देवाचो मोग तांकां बापा लागीं मागुया. Baba, Loyal Baba, आमचे मोगे बाबा. आयज आमचो आदलो आर्चबिशप एमरिटस राउल गोन्साल्वीस आपलो 94 वाडदीस समारंभता. ताचे फादीरपणाक लागून जायते बरेपण आमच्या गोंयचे आर्देसांत आयला. ताचे जिविता पासून देवाक दिनवासतना ह्या दिसांनी हॉस्पिटलांत आपलो इलाज घेता. ताका बेगीनूच पेकोवणी मेळूंक बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मोगे बाबा. बापा ही थोडीशी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या ती तूं मागून घे. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Undia ani sorya bori, tuka baba nirodori, amka deta Jesu bori, amka deta Jesu bori, baba amchi godana. Jesus ce mostro gostave, soia capca porca tocha. Jesus ona citurandi, Baba chikir kodana. Jesus ce mostro gostave. Jesus sada चितुरांदी. म्हज्या बाबा भयणीनो आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा स्नान दातारा बाग्यूंत जुआवान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जुल्म संतोसान आमी संबरंबूंक तयार जाताना त्याच निश्कळूक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलोच सोरवंडार म्हूण आमच्या काळजाच्या मनशाक आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वोय वोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपली मायच्या कुसव्यांक आसतनाच स्नान दातारा जुवांवाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सुरवंडराक जल्मोवच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सुर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवटपर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सुर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती प्रितोमेर तुका वाकाणून निरंतरी तुजी मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Povi, 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 Dolbaraco sorvespotum, Sorgani samsar bola, Duchas mój Boba, Usorgi tuka soy, Usorgi tuka soy, Usorgi Usorgi tuka zoiso. Sorbis pora shenavi, Yeta tagazu. Usorgi tuka zoiso. Usorgi tuka zoiso. Usorgi Usorgi tuka zoiso. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन गोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक गोरराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया.
सोम्या जेजू आमी भोंवून लोकांता आनी एकाचेतले पियेता इतले पावटी तो वैभवान येसो आमी तुजें मोरोन पोळकोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन सुसे भाग्योन दोरंदोत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिलां तशी आमची पातकां मुगूस आनी आमकां ताळण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक सुटकी पोटवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक खास्त्या तोंडान आनी मोगान शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पार काढले आमची काकूत को देवाचे शेले संसाराचे पार काढले आमची काकूत को देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी सोन्या तुमचे पितृचे आमकां फावना पूण तुज्या एकाच म्हाका बाबा मेळटली
मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे चडशिल्लो कुडसर कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू मोच्या देवा हांव देता घेवच्या तुका. जेजू मोच्या देवा हांव देता घेवच्या तुका. Moja Jesu, sogles moje, kali saiba, nita tuka, nita tuka. Jesu moja deva. Auneta chiuccia tuca, Gesù moja deva. Auneta chiuccia tuca. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाल देवा, सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमची मागणी दोन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडला ते आमकां पेकोवणी हाडूं. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकारी बसत आमी मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. जेजू तुका दिनवासतां तूं आमच्या काळजान ह्या वेळार आयला देखून. तूं जेजू बापाचो रूपकार, बाप म्हणल्यार मोग, दयाल आनी काकलुतसार. हें तुवें तुज्या संवसारी जिवितान तुवें दाखयलें. तूं हे संवसारी जिवितान सदांच बापाचे संबंदान जियेलो. होच संबंद आमी आमच्या जिवितान थीर करूंक आमकां तुजी घोटाय आनी कृपा आमकां दी. आमचो बाप सोडवणदार, तुका सगली पदवी आसा. हेच आयचे पदवे पासत तुका दिनवासतां जेजू. भोवत्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, बागेवन सुवाव स्नान दातराची किरीत भाशेन हे आमी तयार करतना आमी संतोसता. सोरवणदारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विर्म काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आयची नोवेनांची मांडावळ कोतले समुदाय दोनी सेंट बार्नाबास आनी सेंट लूक समुदाय मैकावाड नॉर्थ एंड सावथ. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची मांडावळ बरी भाशेन केली देखून. तशेंच फादर एलिस्टन वाज ह्याच्या दिसाक ही पयले नोवेनांची मिसाची मांडावळ केली. मीस केले
प्रवचन केलें देवाचे तर आमकां पुरगुटलें पासत ताका दिनवासव आनी ताच्या वावराचेर आमचो देवाचो आशिर्वाद आमी मागता तरी ल्हानशी भेट कशी आमी ताका आमचेच प्रभूच्या नांवान दितले सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूक मग आमचे पासून बोबा घेवन स्नान दातार सुहाव आमकां फावो जावचो जे देवान बासायलो ते प्रार्थुया सर्वेस्परातवेन बासरल्या सरबंडराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्यो जावंक तुवें उपजयलोय आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबंडरा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांत आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे देवाचो दर आमचे सोबे आसूं सोगले तुझे ताय बोच्या पाचे चल मिलान रिचो मोर मादिरीचे जीवन बिराकुल बिराजिताचे नेके दुनियाचो वाट्यो दाखयते साजिवा बाबतीत पासरोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेलान सगळ्यांक आमी पात येता आदारा तुझ्या भोवताक येनात आमकां सांडू नाका साजिवा बाबतीत पासरोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेलान सगळ्यांक आमी पात येता आदारा तुझ्या भोवताक